हॅलो. ए वासंती, कितें म्हाजी खबर सुद्दां घेवप ना गो. कितल्या दिसांनी तुका फोन केला हांवें. तुका फोन कित्याक केला जाणा मुगो, तूं गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही गो. हय, कितें जालें, तो एक शेतकार आहा पळय, तो रडत रडत मुगो म्हाका वाटेर मेळ्ळो गो. आनी कितें म्हणूं लागलो जाणा, तुमी गव्हर्मेंटाचे तांकां दिसता 4 वर्सां पयलीं एक 2,000 दिल्ले. दिल्ले मुगो ते शेतां. हय हय, कसली तरी प्रधानमंत्री योजना कितें. हय, आतां आतां कितें केलां खंय जाणा, गव्हर्मेंटाची ऑर्डर येयला खंय तेंचे कडच्यान पयशे घेया म्हणून. म्हाका एक सांग, तुमी तर तुमगेलें सारकें नाशिल्लें, ते फटींग जे शेतकार म्हणटा आशिल्ले, जाल्यार तुमगेले ते पेपर, ते फॉर्म भरपी तेच सुटलेले तकलेन गो. हय, तेंची बाबड्याची कितें चूक, तुमी रूल करतना सारकें पळयना. आतां तो बाबडो कितें म्हणटा, 4 वर्सां पयलीं ते 2,000 2 4 काय 6,000 घेतलेले, ते आतां खंयच्यान हाडूं काय म्हणटा तो. हय, ते बाबडे हाती वयल्या पोटाचे कामांक दिसवड्याचें काम करपी तेंचे कडच्यान तुमी आतां घेता गो. हय, बरें, तेणें कितें म्हटलें जाणा म्हाका, आतां तर तुमी आमचे कडच्यान तर तुमी ते पयशे घेता आसत, जाल्यार तुमच्या बाबूश काकान कितें म्हटलां खबर आहा मुगो. खबर ना तुका. बाबूश काकान कितें म्हटलां जाणा, तुमगेली ती स्मार्ट सिटी करता पळय, हय तुमगेली पणजेची, तितूर ते सल्लागार काय कोण पळय, हय सल्लो दिवपी आसता ते सल्लागार, त्या सल्लागारांनी खंय कित्याचें कितें सांगलें आनी थर्ड क्लास ग्रेडीचें काम जालां म्हणटा तो. म्हणून म्हणटा तो 8 कोटी फुकट गेले. हय, आतां म्हाका एक सांग, तो तर म्हणटा सल्लागारांनी 8 कोटी खाल्ल्या आनी काम सारकें करुना, जाल्यार ते 8 कोटी परते घेवं नाका. हय, तो म्हणटा शेतकारा कडच्यान तुमी 2,000 रुपया हें करीत जाल्यार एक्स्ट्रा वचत जाल्यार तुमी मागोवन तिंका भर म्हणटा, आनी हे 8 कोटी खावन वयता, तेंचे फाटीं कोण लागतलो. म्हणजे गरिबांकूच काबार करपाचे मुगो तुमी. रडटालो गो बाबडो बळा करून, म्हाका काकूट दिसली. हय, तुमी तेंचे कडेन मागा मुगो म्हूण तुका फोन केल्लो हांवें. हय 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 हय. आनी हें गो म्हाका एक सांग, तुमच्या थंय खोणोन जालें गो तें केबलाचें काम. आजुनूय खणटा थंय. हय हय, नागेशी आनी फुडें तर वचत न्हू, आगो 10 फावटी उसयलें मुगो तें हें पोकलीन घालून. म्हाका एक सांग पळय, आमच्या शेजाऱ्याक एक मुगो सामको ढोमो मनीस रावता गो. हय हय, ताका कांय बुद्दत ना. तेणें म्हाका कितें म्हटलें जाणा, तो म्हणपाक लागलो आतां इतले पयशे खर्च करून ते फोंड खणटा न्हू, एक मनीस पुरपा इतले खोल. हय, आनी तितूर 2च केबली घालता भितरल्यान. तेणें कितें म्हटलें म्हाका आयडिया दिली. तो म्हणपालो हें सरकारांचें पाड पडलां, PWD येता आनी एकदां खणटा, इलेक्ट्रिसिटी येता आनी मागीर खणटा, मागीर आनी कोण तरी केबल घालून खणटा. तो आतांच जर खणला आसत जाल्यार वांगडाच मोठे पायप बी घालून कितें तरी अरेंजमेंट करून फुडल्या 25 वर्सांक कितें पोंदाक घालपाचें त्या खातीर वांगडा सोय करून दवरा मरे. ते 2च केबली घालता आनी पुरयता, तितून तुमी आमकां फोंडांक घालता. आमगेले पयशे न्हू गो परते परते खणपा. म्हणून तेणें म्हटलें की आपूण म्हणल्यार तकली आपूण वापरता रे म्हणपालो. भोटो हरशी हां. हांवें म्हणलें पिशा, ते आमचे मुख्यमंत्री हुशार, तेज्या फुडलो आमचो मिनिस्टर हुशार, तेज्या फुडले आमचे ऑफिसर हुशार, तेंच्या फुडें तूं माती विचारता. हय, पूण हरशी विचार करपा सारको न्हू गो. खणटात जाल्यार 2च केबली घालून ते पुरोवच्या पेक्षा तेका आनी वाट दवरलेली जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांक कितें कितें जाय तें घालूंक मेळटलें. 100 फावटी फोडूं नाका मुगो ते. भायल्या देशांनी बऱ्या बऱ्या राष्ट्रांनी खंय तशें करता. अच्छा अच्छा, तुमगेलें हय वय, तुमकां हय वय, तुमकां रस्ते खणल्या शिवाय तुमच्या मिनिस्टरांचे फुडल्या इलेक्शनाची तयारी जावची ना न्हू. ती गणितां तुमकां बसोवची पडटा. म्हणून खणा खणा मुगो, आनी लास्ट आमच्या सामान्य मनशाक पोंदाक गेला आनी ती केबला वांगडा पुरया. मेल्ल्यान दवरलो फोन.